नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता आळेकराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. Headlines brought to you by Panchamrita. म्हापशा गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो. फामिलीक बांदून घालून वस्ती कॅश धरून 50 लाख लुटले. मोटार घेवन फ्युजो. मोटार पणजे सोडली. मुख्यमंत्री वासपुसेक. पालेकार फटींग उलयता. गोंयकारांक पिशे करपाचो यत्न. पाटकार मिडिया मुखार. केजरीवालूय खंय फाटले दारांतल्यान मोदीगेर यो वच करता. माणिकराव ठाकरेचो थोमणो. काँग्रेस कॉम्प्रमाइज प्रदेश अध्यक्ष पाटकार आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याच्या फाटल्या दारान भितर सरता. अजगर कसो अळंग वेटाळे. पालेकार हिडोन. 200 युनिट मेरेन लायट वापरतल्यांक 2.2% दर वाड. गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस मूळ कर्नाटकी. ताच्या गावात वचून बिल चेक करचे. गोंय सवाय सुदीनाची जाप. पडीक जमनीर गोरवां खातीर तण लागवड करात. तणा खातीर कोट्यांनी रुपया भायल्या राज्यांक दिवचे पडटा. मुख्यमंत्र्याचो उलो. भाजी फुलांत गोंय 50% स्वयंपूर्ण. रामाचेर केशीत आरोपी जेनिटो कार्दोजाचो जामिनाक अर्ज. बुधवारा जामिनाच्या अर्जाचेर कोर्टाची सुनावणी. उत्पल म्हणटा संघटीत गुन्यांवकारीचे सेक्शन लायात. आणि फॉर्म्युला फॉर रेस मुरगांवूत जातली. लोकांच्या इश्यूंची तड लायतले. पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत उलयलो. आमदार संकल्प म्हणटा थोडे लोकांक चिथायतात. खबरो विस्तारान. म्हापशा गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो. 5 जाणांच्या टोळयेन घरच्यांक बांदून घालून घरांतल्यो वस्ती कॅश चोरली. खावन पिवन गेले. ग्रिल्स तोडून खंय घरांत घुसले. 50 लाखांचो म्हाल चोरयेक. दोतोराचीच गाडी घेवन फुजो. मुख्यमंत्री फामिलीच्या वासपुसेक पावलो. लुट्टल्यांनी पळूंक वापरिल्ली गाडी खंय पणजे पुलापोना. केस म्हापशे पुलिशे कडेन. म्हापशा गणेशपुरी डॉक्टर घाणेकाराच्या बंगल्यांत दरोडो. 5 जाणांच्या टोळयेन फामिलींतल्या लोकांक बांदून घालून घरांतले दागिने कॅश चोरल्या. ग्रिल तोडून खंय घरात घुशिल्ले. सुमार 50 लाखांचो माल चोरयेक. इतल्याच पेपर सकयल उडयला पळय कट करून. आनी सिस्टमॅटीक तांणी ही खेळी पळय कशी काडली. कट केले म्हणजे हे दार बंद आशिल्लें आनी वयर पळय हांगा पळय कशें केलां. हें कट करून हो कुडको ही खेळी देंवयली. तांचे सगळे बंद आसता ह्यो. म्हणजे ते कोण भितर ग्रील कापून भितर सरले. आनी ती म्हणटात त्या प्रमाणे हाका ताजे कडेन 2 जाण ताजे कडेन 2 जाण करून 6 जाणां आशिल्ले. विथ नायफ्स अशे तांचे कडेन आनी मोठ्यो लोखणाच्यो दाणे आशिल्ले. सो ते घेवन तांणी तांकां धमकायलें. आनी पयलीं जाणटेलेच पयलीं बांदली सकयल ती न्हिदतात. हात पांय सगळ्यांचे बांदले. चली धाकटे 14 वर्सांचे एका आपल्या रुमान न्हिदता. ही दोगां एका रुमान न्हिदता. सगळ्यांक भितर दारां तांची उगडीं आसता रुमाची. रातची कोण बंद करना. सो ते भितर सरून तांकां वेवस्थीत 3 वरांचे तांणी हात पांय बांदून घाले. आनी सगळे पयशां खातीर आनी भांगरा खातीर सगळे आरमारी फोडल्यो. आनी ते कित्याक तांचे कडेन आशिल्ले तितले ते घेवन गेले. आनी पयशे जाय. शेवटी ती जाणटेले कडेन जे पयशे आशिल्ले ते मेळिल्ल्यान तांकां मेळ्ळे थोडे तरी पयशे कॅश. मस्ट बी सम 8 to 10 lakhs तिजे कडेन आशिल्ले ते मेळ्ळे म्हणून ते गेले. भांगर व्हेलेंच. मजगती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, थळावा आमदार आणि उपसभापती जोशुआ डिसोजा, डीजीपी आलोक कुमार दोतोराचे फामिलीक मेळ्ळे. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलिसांक खर तपास करपाचे खंय निर्देश दिल्या. अपडेट ह्या अडकेतीची कांयच ना. हांव फक्त तांकां मेळपाक आयिल्लो. बाकीची इन्क्वायरी आनी हांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून करतलो. आमचे डिटेलान इन्क्वायरी करीत आसा.
ओके हे फावटी कोणी डकैती घातलो ताका 100% आमचे पुलीस धरतले ते ऑन ट्रॅक आसा फायट करीत आसा डे बाय डे ओके अजुनूय बी हांवें पुलिसाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिला की ह्याच्या दिसांनी चड नाकाबंदी जी आहा पळय ती वाडयात नायट विजील हो खूब मोठ्या प्रमाणात दवरपा खातीर पुलीस नायट ड्युटेक आनी मोठ्या प्रमाणात घालतले हॅन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही हाज्या खातीर आमी 100% तेंची मिटींग जावपाची आसा सांग मेरेन पुलिसा कडेन उलोवन खंय तरी सर्वेलन्स वाडोवपा खातीर कॅमेरा पॉयंट्स ऑर एनी अदर फॉर्म ऑफ सर्वेलन्स कॅन बी डन at least at the entry exit points of MAPSA so that we can identify and avoid such things to happen in the future. मजगती चोरप्यांनी पळपाक वापरिल्ली दोतोर घाणेकराची गाडी खंय पणजे पुला पोंदा पार्क केल्ली. डॉक्टराची फॅमिलीची गाडी घेऊन चोर म्हापसाच्यान पणजे अशी माहिती मेळटा त्याप्रमाणे पणजे ही गाडी ती डॉक्टराच्या हांगासर फाटल्यान अल्टो कार ती पणजे हांगासर पार्क करून पळयला अशी माहिती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पालेकार फटींग गोंयकारांक पिशे करूंक सोदतात पाटकार मिडिया मुखार. बीजेपी कडेन सेटिंग करून पाटकार मिनाचो धंदो चलयतात म्हणून पालेकार उलयल्लो ताका पाटकाराची जाप. आपान ते कोणाबरोबर ते स्पश्ट करचे. गोंयचो काँग्रेस डेस्क इन्चार्ज माणिकरावाची केजरीवालाच्या आरोपाक जाप. केजरीवालूय खंय फाटले दारांतल्यान मोदीगेर यो वच करता. भाजपा कडेन सेटिंग करून गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष आपलो मिनाचो धंदो चलयता म्हूण आपाच्या अमित पालेकारान आरोप केल्लो. 89,000 आयर्न ओरचो धंदो तो करतलो आतां केला ताणें हो 89,000 टन्स सरकारान गिफ्ट केला. लेख्यो क्वेश्चन विचारिल्लो एका आमदारान ताका उत्तर आयलां सरकारा बरोबर आयर्न ओराचो धंदो कॅन यू डू इट विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट. अमित पालेकारान केल्ल्या आरोपाक जाप दीत अमित पाटकार मिडिया मुखार. म्हाका दिसता असले रॉंग नरेटिव्ह विदाउट फॅक्ट्स विदाउट डॉक्युमेंट्स हे पळय आम आदमी उलयता हे फक्त गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी हे असले घाणेरडे राजकारण कोणाकूय पर्सनली डिफेम करप ऑन रॉंग फॅक्ट्स जाका कांयच तथ्य ना. म्हाका दिसता दीस इज द ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. पाटकार फाटल्या दारांतल्यान मुख्यमंत्र्यागेर वता म्हूण केजरीवालान काँग्रेसाचेर आरोप केल्लो. ताचेर गोंयचो काँग्रेस डेस्क इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेची जाप. उन्होंने उनके पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए. उनको पार्टी अभी कांग्रेस से लड़ना चाहती है या बीजेपी से लड़ना चाहती है. अभी तक तो हम ये समझते थे कि केजरीवाल बीजेपी से लड़ना चाहते हैं. गोवा में उतर गए कि अभी वो कांग्रेस ठीक नहीं है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है. भाई आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या काँग्रेस के पहिले स्पष्ट कर दो ना. तुम्ही घ्या प्रेसमध्ये की केजरीवाल सुद्धा बॅकडोरने नरेंद्र मोदींना भेटतात म्हणून ते गोव्यामध्ये येऊन आमच्या अध्यक्षाच्या विरोधामध्ये हे स्टेटमेंट करायला लागले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळीकार. काँग्रेस कॉम्प्रमायज महिन्यात 2दा तरी प्रदेश अध्यक्ष पाटकार आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या महालक्ष्मी बंगलाच्या फाटल्या दारान खंय भितर सरता. अजगर कसो अळंग वेटाळो मारता आपाचो पालेकार हेड ऑन. विजय मनोज परब आपाचेर सदांच आरोप करता. इश्टागत कशी दवरपाची पालेकाराचो प्रस्न. अमित अर्थमुवर साखळे पोल्युशन करता कारवाय ना सगळे खंय सेटिंग. तुमची टी शर्ट बरें आहा ताजेर बॉर्न इन गोवा म्हणून तुमी सारके हड्ड्यार बरोवन आयल्यात. तुमी कितें सांगपाचो प्रयत्न करतात. आप दिल्ली सावन आयले तरी आपूण गोंयकारच म्हणून. पळय आज कितें एक नॅरेटिव्ह बिल्ड करपाचो प्रयत्न जाला. म्हाका दिसता तुज्यो फाटल्यो सगळ्यो हेड ऑन पळयत जाल्यार प्रत्येक जो पार्टीचो प्रेसिडेंट किंवा लिडर आयला तो दे वॉन्ट टू शो हाव गोवन दे आर. आज भारतीय जनता पार्टी आसूं काँग्रेस आसूं किंवा आम आदमी पार्टी आसूं हांचे हेड ऑफिस नॅशनल पार्टी म्हणून दिल्लीत आसा. कॅन यू कॉल ऑल 3 ऑफ देम नॉट गोवन्स. विजय बाब सरदेसाय आनी एक मनोज बाब परब तुमच्यान तांचे जालें कितें. तुमी ते फार एकमेकाचे फार मारता पळय. इवन म्हळें की विजयाक सद्याक जी संगत मेळ्ळ्या त्या संगतीचो परिणाम म्हणून कांय गजाली दिश्टी पडटा. तुमी तांकां मारत आसता तोंड सारके. आसा की तुमी जर म्हणटा आमी एकत्रीत येवपाक जाय जाल्यार तूं म्हज्या घराचेर डेली फातर मारता. तूं म्हज्या कानपेटार डेली एक एक काडून मारता आनी तूं म्हणटा की हांव तुजो मित्र हांव तुजो मित्र. नाव isn't this irony? Have I said anything to Manoj or Vijay except for when they said something to my party or to my leadership or to us? लोकसभेचे इलेक्शन जाले. नॉर्थाचो कॅन्डिडेट तांचो तुका सांगता हांव. नॉर्थाच्या कॅन्डिडेटान कितल्यो सभा घेतल्यो वाळपय वचून कित्याक घेवना. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी इज कॉम्प्रोमायज्ड.
केन्नाय मरे असो भायर बस एक म्हयन्याभरान तुका 2दा तरी अमित पाटकर फाटल्यातल्यान भितर सरता तो दिसतलो आल्तिनार महालक्ष्मीन. इतलो ना गंभीर जाल्यार आरोप करता तुम्ही 100% हांव आरोप करता हो. साखळे काल मेरेन तर सांगताले तुम्ही gossip सांगले म्हूण. आज तुम्ही direct आरोप करतात. हांव फॅक्ट सांगता कोण वाटेर देंवता साखळेच्या रस्त्या वयल्यान कोण दुसऱ्या गाडयेन साखळे वता आनी कोण रवींद्र भवना फाटल्यान बसता ते ताका सांगचें तांणी. अजगर खबर आसा तुका अजगर? हय अजगर जेन्ना तुका विळखो घेता तेन्ना तुका दिसता की अजगरान आपल्याक हक दिली म्हणून एक वेंग मारली म्हणून. अजगर तुजी बॉडी नापता आनी अजगर एक दीस कितें करता आयक तुका काँग्रेस सांगता. अजगर पाटकर पाटकर अजगर हा. आज जे अमित पाटकरान काँग्रेस हांव तुका कित्याक सांगू साखळेच्या ब्लॉकान पब्लिकली न्यूजपेपरान न्यूज आसा डिमांड केलें की हाका काडचो हो साखळेन येना म्हणून. कित्याक येना साखळेन? फक्त विश्वजिताचेर कित्याक टिका जाता? ताणें अनेक इश्यू काडला. आनी उलया सगळ्या गोष्टींचेर उलोवया. बरें हय. ताज्याच युथ प्रेसिडेंटाचेर असॉल्ट ताज्या ऑफिसान जाता. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यानूच आयन घेता आनी थंयच्यानूच ट्रान्सपोर्ट करता. जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेंट गेली पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करतले आशिल्ले अमित पालेकराचे वर आशिल्ले जाल्यार आरे हो ऑपोजिशनाचो मनीस हाजी बूच मारया हाजें बंद करया. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एक्शन घेना. गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट एक्शन घेना. सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएंट आसून सीएम एक्शन घेना. लोकल्स बॉब मारता. 200 युनिट मेरेन लायट वापरतल्यांक फक्त 2.2% वीज दरवाड लागतली. विजयाच्या फातोड्ड्या 100 कोटींची कामां गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस कैमूळ कर्नाटकी ताणें ताच्या गांवांत वचून बिल चेक करचें. कर्नाटका परस गोंयांत सवाय वीज मंत्री सुदिनाची गोवा फॉरवर्डाक जाप. लायटीचे इन्फ्रा उबारूंक पयसो खंय वीज दरवाडीन येतलो. सरकारान 4% वीज दरवाड करपा विशयी घेतिल्लो निर्णय स्थगीत दवरचो नाजाल्यार होच विशय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक लावन धरतले म्हूण गोवा फॉरवर्डान शिटकावणी दिल्ली. ताचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची जाप. विजय सरदेसायच्या हातूंत 100 कोटीची कामां केल्या. हो पयसो हांव म्हणना एकदम आमी वाशीत टप्प्यान आमकां वाशीत करचो पडटा. कारण फुडली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता आसतना आमकां पयशांची गरज आसता. खंयचेय लोन सुद्दां घेतले जाल्यार तांकां पेमेंट करचो पडटा. असो सुतोवपाचें आसा की हें खूब चड वाडयलां. आमी चड वाडोवना. मध्यम वर्गीय जे लोक आसा 200 युनिट पर्यंत ताका 2.2% वाडल्या. जेन्ना तो 400 युनिटा वयर वता तेन्ना तो 4.4%. विजयालोच एक मनीस जो सेक्रेटरी आसा तो कर्नाटकाचो तो गोंया येवन रावला. ताणें आपले गांवचे पयलीं पळोवचें ओरिजिनल गांवांत तो पुणेकार आतां ओरिजिनल गांवांत ताणें वचून पळोवचें आनी ताचो रेट गोंयकारां सांगचो तो रेट कितें आसा. म्हणजे लोकांकूय कळटलें गोवा गव्हर्मेंट कितलो स्वस्त वीज दिता आनी कर्नाटक वीज तयार करता. गोवा गव्हर्मेंट वीज तयार करना. कर्नाटक वीज तयार करता. कर्नाटक वीज तयार करून सुद्दां तांचो रेट 9 रुपया आसा. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की गोंयचें गव्हर्मेंट जें आसा तें लोकां खातीर आसा. जांकां कांय खबर ना उगीच येवन गांवांत बोवाळ घालता तांकां मताय ना इन फ्युचर आनी लोकूय तांचे बरोबर फोंड्या वाठारांत कोणूच रावचे ना. हें सामकें 100%. ते लोक जे बोवाळ घालता ते तांकां व्यासपीठ ना. लोकांक आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपाचें. कोणाचे पंचायती येवपाचो ताचो एक पंचायती पंच निवडून येवपाचें येना. भाऊसाहेब बांदोडकरा वेळार उबारिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलपाचें काम आतां चल्लां. त्या खातीर लागपी फंडाक ही दरवाड म्हत्वाची म्हूण सुदीन सांगता. डेवलप आज जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज करता ते भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताच्या नंतर जे सरकारां आयलीं आनी फक्त खंय वायरी तुटल्यो वायरी नवी घालपाक जाय तितलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें. किंवा आमचो डिपार्टमेंट जवळ जवळ 5,500 कोटीची कामां हातांत घेतला. त्याच बरोबर आज जैका कन्सल्टन्सी सर्वीस एप्रूव जाल्या. PWC ही जी मोठी कन्सल्टन्सी सर्वीस आसा ती जैका खातीर काम करतली आनी आमच्या खातीर काम करतली आनी तातूंतल्यान आमकां कितलो रिन्युएबल एनर्जीत आनी आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पावर डिपार्टमेंट कितलो फायदो जातलो ते तुमकां येता ते 2 म्हयन्यांत कळटलें. पडीक जमनीचेर गोरवां खातीर तण रोवचें. सध्या सरकाराक ह्या तणा खातीर कोट्यांनी रुपया भायल्या राज्यांक दिवचे पडटा. मुख्यमंत्री उलयला.
भाजी फुलांक गोंय 50% स्वयंपूर्ण अंदू दसऱ्याक फक्त 50% फुलां आयात. दिवाळेक आनी दसऱ्याक आमी जी फुलां घेता ती 100% फुलां ही कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान येतालीं. म्हळ्यार सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता, हे फावटी जवळपास फक्त 50%च फुलां आयलीं. 50% फुलां आमच्या गोंयकारांनी लायलीं. हें खूब अभिमानाची गजाल आसा. आमी दुसरी गजाल, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सदांच म्हणटाले भाजी बेळगांवच्यान हाडटा, पण आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान तुमी लायिल्ली भाजी खरेदी करपाक सुरवात केली. आनी सांगपाक खूब खोस भोगता तेंय बी की 40% वेजिटेबल आज हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जी विकता पळय न्ही, ही आमी लायिल्ल्या शेतकऱ्यांची विकता. हेंय सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. म्हणून सरकाराची स्कीम आनी सरकाराची योजना आसा, हेजो जर फायदो घेतलो आसत जाल्यार निदान आपूण इनिशिएटिव्स घेवपाची गरज आसा. आनी हांगा बसल्या पळय न्ही, ह्या पिडयेन जर घेतली ना जाल्यार फुडली पिढी केन्नाच घेवची ना. फुडली पिढी चुकोन सुद्दां घेवची ना. हांव परत सांगता, आमचें नॅक्स्ट जनरेशन म्हणजे तेज्या फुडल्या आमी ताका जेन झी म्हणटात, ते सगळे मोबायलाचेर आहात. ते मोबायलाचेर शेत लावपाक फाटी ना. की निदान हय, आज आमकां कोट्यांनी रुपयाचो चारो भायलो विकत हाडचो पडटा. फळां फुलां आनी भाजी हेजेर सांगात ना. सादो चारो जो गोरवांक लागता तो चारो कोट्यांनी रुपयाचो दर म्हयन्याक आमी विकत हाडटा मरे. हां, कोट्यांनी रुपयाचो, लाखांनी न्हू. म्हणून म्हाजी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की एक वेगळ्या पद्दतीत आमकां ट्रेडिशनल भात शेती लावपाचे दीस सोंपले. सगळ्यांनी ते भात लावपाक जाय, मळूंक जाय. आतां ते मळटलो कोण, लायतलो कोण, हितून पडूं नाका. आमी निस्तो जरी ते फॉडर कितें म्हणटा ताका रे, कडबा कुट्टी आनी नेबियर बेश्टें उडयलें सुद्दां न्ही 3 म्हयन्यांनी जाता. कट करून फक्त गोरवांक घालपाचें. पळय 5.5 आनी 16 रुपया किलो. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी, माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी, म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर, सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. रामाक अटेम्प्ट टू मर्डर केशीत धरिल्लो आरोपी जेनिटो कार्दोजाचो जामिनाक अर्ज. उत्तर गोंय प्रधान जिल्लो कोर्टाची बुधवारा ऑक्टोबराक अर्जाचेर सुनावणी. जेनिटोचो आदोगाद मायकल नाझारेत उलयला. मारपेट करपी 7 जाण मात अजून जामिनाक गेल्ले ना. ते वटेन उत्पल पर्रीकार म्हणटा BNSचे संघटीत गुन्यांवकारी कलम लायात. मजगती पणजेचो SDPO DYSP सुदेश नायक रामाच्या केशीचो नवो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर म्हणून नेमणूक. In Rama Kankunkar attempt to murder case, accused Genito Cardozo has filed bail application before the court. Advocate representing Genito Cardozo, Michael Nazaret, has confirmed to the Prudent that he has filed the bail application on behalf of Genito Cardozo and it is likely to be heard by Principal District Court on Wednesday. Prudent has further learnt that it is contention of Genito Cardozo that he has been merely implicated in this case and he has been arrested in this case only on the basis of a statement given by the co-accused before the investigation officer, which is not admissible in the court. असल्या केशींत ऑर्गनायज्ड क्रायम म्हणून केस स्ट्रॉंग करपाक जाय. मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना एका गुंडाक NSA लावन भितर वडयल्या उपरांत 10 वर्सां गँगवॉराक कंट्रोल केल्ले म्हूण उत्पाल पर्रीकार उलयलो. पहिल्या दिसा जो स्टेटमेंट केल्लो पळय SP नॉर्थ गोवा
ki this is looks like some trial and every. Why are you coloring the investigation police as if you want to dilute it? इवन आज पहिलेच सांगला पॉलिटिशियन ना म्हणून ते कितें ते इन्वेस्टिगेशन पण हांव म्हणटा ऑर्गनायज क्रायम म्हणून ट्रीट कर न्ही मेक इट स्ट्रॉंगर. वेन माय फादर वॉज चीफ मिनिस्टर बाबनी शेख म्हणून एक हांगा गँगस्टर आशिल्लो खूब गँग वॉर्स जाताले पणजे NSA लावन भितर पडलो तेन्ना 10 वर्सां मागीर कांयच जावंक ना. डिटरन्स आसप कित्याक गुन्हो न करपाचो भंय आसप इज अनदर पार्ट. मजगतीं रामाच्या केशीक SC आनी ST प्रिव्हेन्शन ऑफ अट्रॉसिटीज ॲक्ट 1989 कायद्याची कलमां लागल्या कारणान आतां DYSP वा उंचेल्या रँकाचो ऑफिसरूच ह्या केशीचो तपास करपाक शकता म्हूण ही केस पणजेचो STPO DYSP सुदेश नायका कडेन दिल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार सिनियर रिपोर्टर आनी रुपेश राऊत. फॉर्म्युला फॉर रेस मुरगांव जातली. लोकांच्यो समस्या आयकून तड लायतले. PWD मंत्री दिगंबराची माहिती. फॉर्म्युला फॉर रेस म्हत्वाची, सरकाराचो निर्णय जाला, रेस जातलीच. दिगंबर उलयलो. आमदार संकल्प म्हणटा थोडे लोक चिथायतात. रेसीक लागून मुरगांवचें नांव जगभर जातलें. संकल्प उलयलो. Government has taken a decision to host it. हय It's a prestigious event. हय First time Goa is getting an opportunity to host it. हय So I had come basically to see what role PWD is playing. हय What are the works going to be done? Right. How they will do it. We just reviewed because we will take care. Whatever problems are there. ताजें बी कितें तुमी प्रेस I कॉन्फरन्स have पर डिटेल्ड बी told कितें the chief officer to talk to them. Oh. And कितें हें आसा problem specific problems आसा it will be resolved. समज कितें problem आसा they can meet the concerned people. हय आमदार आसा संकल्प आमोणकार. हय Like, आमदार is well briefed about everything. हय He is also taking their issues. हय Whatever, and we have decided that whatever they have got some दोग-तीग जाणांचे कितें आसा grievances that will be looked into. खुबशे लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. लोकांच्या मदीं थोडेशे कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लेले आसा ते रेसी बाबतींत. फॉर्म्युला 4 रेस जी सर्कीट रेस म्हणटा ती वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इव्हेंट. हे आमचे खंय तरी आमचें भाग्य म्हणटा कितें हे आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ही रेस येता. हे लोकांक जो मनान दिसता हे ताका डायरेक्टली हो कॉन्सेप्ट कितें आसा तो अंडरस्टँड ना जाता हे ताका विरोध करपाक म्हाका दिसता खंय तरी गरज ना. कित्याक बाबा एक ही रेस जावप म्हटल्यार आमची एक वर्ल्ड मापाचेर एक आमचे मुरगांवचें नांव जातलें. जर खंय सुद्दां तुमकां मातसो दुबाव दिसता बाबा तुमकां कितें हेज्या भितर क्लॅरिफिकेशन जाय जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा. उत्तर गोंय रेंट कारवाले येरादारी संचालकाक मेळ्ळे. AI सिग्नला वरवीं इश्यू जाल्ली चलना गाडये कारा मेरेन पावंक कळाव जाता. व्हेइकल ट्रॅकिंग डिव्हायस बसयल्लो तो कामाचो न्ही. बसयतल्यांची दुकानां बंद. स्पीड गव्हर्नरांक टुरिस्ट विट्टात. गाडयेची स्पीड खंय सापूच स्लो. गव्हर्नर खंय काडून उडोवचे. ती VLT बसयल्या पळय तेचेर फंक्शनींग दाखयना ते 1 वर जाल्यार आमी बसयल्या ते कितें एक्टिविटी कांय दाखयना. ट्रॅकर आसलो म्हणटा तेका ट्रॅकरूय गाडी दाखयना आनी ते कोणी पळय बसयल्ले ते आमकां आतां मेळना. तेंच्यांनी थोड्यांनी ऑफिसां बंद केली तेचेर इश्यू येयल्लो. मागीर आमचे कितें म्हणटा ते टॅक्स पळय ते वन टायम केला तेचेर आमकां एक इश्यू आसलो तो म्हणजे एवरी इयर हरशीं आमी कितें 1200 रुपया भरताले. 850, 1200 डिपेंड कार धाकटी व्हडली कितें तेचेर आमी तेचेर उलोवपाक गेले की तो कमी करचो म्हणजे एवरी इयरूच आमी भरपाक तो वन टायम आमचे जायना. चलन ऑनलायन चलन आमकां ते आतां ऑनलायन चलन आहा कस्टमर गाडी घेता हेल्मेटां घालीना हेच भोंवता ते भोंवता म्हणटकूच चलन आमकां कस्टमर गाडी रिटर्न केली ते 2 दिसांनी 3 दिसांनी चलन येता ते पयशे आमकां भरचे पडटा. बायक आमी दिले 300 रुपयांनी आनी ते आनी कारीचे सेम प्रॉब्लम. हांवें 1200-1000 रुपयान कार दिली सीट बेल्ट घालूंक ना जावं कितें घालूंक ना जाल्यार ते चलन आमकां येता 4-5 दिसांनी ते आमकां फायन भरचे. सगळे आमकां ही फायनी भरून आमकां खूब प्रॉब्लम जाता. मागीर आमचो हेचे आयकल्लो स्पीड गव्हर्नर कितें जाला पळय आमकां रेंटा काराक 80 स्पीड लॉक धरला. आयज कितें जाल्लें आहा जो डिवायस भायर मेवता तो केन्ना 80 स्पीड केली की झप करून गाडी स्पीड देंवता आनी 10 स्पीड जाता आनी केन्ना गाडी स्टार्टूय जायना. सो आमी डायरेक्टराक सांगूंक गेल्ले पळय ह्यो ज्यो कंपनीज आहा महिंद्रा आहा मागीर मारुती आहा हुंडाय आहा टॉयटा आहा हेंच्यांनी कंपनी फिटेड डिवायस घालचो. ECM लॉक घालचे तांकां. ECM लॉक घातले कितें आहा फाल्यां कंपनीनसून फिटेड येतलो तो बरे भाशेन ऑपरेट जातलो.
मडकय गवळी वाड्यात धनगर समाजाच्या लोकांक रस्तो ना. प्रुडंटान कांय दिसा फाटीं केल्लो रिपोर्ट. लोकांक यो वच करून कास्तीक म्हणून थळावे उलयताले. थंयचो आमदार मंत्री सुदीन म्हणटा ढवळीकार फामिलीन खंय कसून खावंक जमीन दिल्ली. तांणी विकल्या. आतां रस्तो सोदतात. गोंय मुक्तीक 64 वर्सां जाली तरी मडकयच्या गवळी वाड्यार रावपी धनगर समाजाच्या गांवांक वचपाक अजून रस्तो ना म्हूण प्रुडंटान कांय दिसा पयलीं रिपोर्ट केल्लो. तातूंत तांची वेवस्था लोकां मुखार दाखयल्ली. हे विशीं थळावो आमदार आनी मंत्री सुदिनान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. ढवळीकर फामिलीन खंय जमीन कसोवपाक दिल्ली, मात कांय लोकांनी खंय विकल्या. ही जी 60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन धनगर समाजाला दिली ती ढवळीकरांना दिली आणि ती जमीन ती अल्प दराने कुणाला विकली हे 1/14चा उतारा बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल. आम्ही ही जमीन त्यांना विकायला दिली नव्हती. आम्ही ही जमीन त्यांना कसायला दिली होती. कसायला म्हणजे त्यांना काम धंदा करून पोट पाडण्यासाठी त्यांना ही दिली. आज जिथं 1/14च्या उतार्यावरती नावं आली ती जर तुम्ही बघितली, पत्रकारांनी बघितली, मीडियानं बघितली तर तुमचे पण डोळे उघडले. ही माणसं तिथली नाहीत आणि ढवळीची पण नाही. बघा आता हे सगळं कुणी केलं आणि कशासाठी केलं याची शहानिशा करा. आम्ही त्यांना पाणी दिलं, आम्ही त्यांना इलेक्ट्रिसिटी दिली आणि काम करणारी माणसं ती काम करतच आहेत. पण अशी काही समाजातील विघातक माणसं असतात तेच हे करतात. ते तुम्ही शोधून काढा. मला पाहिजे तर 1/14चा उतारा देवेंद्र ढवळीकर देईल, मी देईल किंवा कुणीही देऊ शकतो. सरपंच देईल, पंचायत किंवा तुम्ही काढा तो सर्वे नंबर. 60,000 स्क्वेअर मीटर आणि त्यांनी काय केलं, 60,000 स्क्वेअर मीटर विकले आणि 400 स्क्वेअर मीटर स्वतःला ते ठेवले. तर आम्ही कर्तृत्व बघून त्यांना ते दिलं होतं, कारण त्यांची नेहमी त्यांच्या ज्या इतर गोष्टी या सगळ्या तिथं चालत होत्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. जामावले आश्विन पुनवे कौल प्रसादाचो उत्सव सुरू. 5 दिसांचो उत्सव. पयले 2 दीस तळिल्ले वडे हात घालून कायलींतल्यान काडपाची रीत. रातची कौलाची प्रथा. गोंयभरांतले तशेंच भायले लोक मोठ्या भक्तिभावान उत्सवाक येतात. जामावले व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन आश्विन पुनवे कोल प्रसादाचो उत्सव मनोवप जाता. हो उत्सव वट्ट 5 दीस चलता. दसऱ्या उपरांत जाल्लो हो उत्सव वडे आनी कोला खातीर फामाद. आश्विन पौर्णिमेचो म्हणजे कौल प्रसादाचो उत्सव स्टार्ट जाता. 5 दिसाचो उत्सव. 2 दीस वडे काडटा हसर आनीक नेमस्त ते घेतात. कौल प्रसाद आयच्यान डेली रातचो आनीक 10 आनी 11 लास्ट 2 दिसांक सकाळचो आनी रातचो आसता. हांगच्यान लोक कर्नाटक, महाराष्ट्रांतले गोंयच्यान अख्खे गोंयच्यान लोकांनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी कोल घेवपाक येतात आनी भक्तीभावान हांगा कोल घेतात. मागीर ते लोक आमकां सांगतात आनी हांगा येवन आमची म्हणजे कामाय जाली. ल्हानपणां पळयता आसतना आमी व्हडली पळयतात 3-4 अगरचा म्हणजे चूल थंय आशिल्ली. आतां अगरचाळीचें स्वरूप व्हडें जालां. अगरचाळ जरी फाटल्यान गेली जाल्यार चूल जी मेन चूल आसा ज्या जाग्याचेर वडे काडटा ती तशी आसा. ल्हानपणां आसतना आमकां सगळ्या लोकांक पयलीं पळोवपाक मेळटाली गळ्याची अगरचाळ आशिल्ली आनी आमी गांवचे पळयताले आनी थोडे अशे भायल्यान येयल्ले. आतां ही स्वरूप व्हडलें जाल्ले कारणान सगळ्यांक उबे रावन वडे कशे काडटात सोशल मिडिया प्रत्येकान आपल्या कॅमेरा वयले फोटो किंवा व्हिडिओ काडून सगळे आपले शेअर करतात. वडे काडटात आनी जे नेमस्त आसता तांकां दिता आनी वडो राशी म्हणजे आपली लोक जेवणाक आयिल्ले आसा तितून त्या राशीन तो वडो मिक्स करून सगळ्यांक वडे वाडटात. कोल म्हणजे देवाचो एक आशिर्वाद रुपी कोल घेवन वचप आपल्या घरांत दवरप आनी फुडल्या वर्सा तो उदकान सोडप किंवा खावप आनी तेच्या जाग्यार ह्या वर्साचो व्हरून दवरप. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ऍप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात
ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारांत जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामकें उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.